नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मामगाचे उपकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतात सविस्तर खबरां पहिली पळय मुखेल खबरो। प्रतापनगर दारबांदोड्यात सापडली एका बायलेची कूड गळो चिरून केला खून पुलिसेचो पंचनामा फुडलो तपास सुरू। उदक फुकट दिता म्हणून कांय जाणांनी 4-4 मीटर बसून घेतले गैरफायदो ताकाच लागून फुकट उदक दिवप केले बंद सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। गोंयभर पावसान घालो खवदळ आयतार दीसभर पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकांची जीण जाली विस्कळीत 70 वारे वादळ जाल्यार साखळेत हुंवाराची स्थिती। विजयाचे वाढदिसा सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांची असली हजेरी मात गोयच्या काँग्रेसी फुडाऱ्यांची गैरहजेरी थारता चर्चेचो विषय। विजयाचो गोय काँग्रेसीक अजून दुस्वास काय म्हणून चर्चांक न्हीत। पर्यटन ग्राम उदरगत येवजणे खाला गोंयांतल्या 5 गावांची पर्यटनाचे दिश्टीन जातली उदरगत। खोतीगांव बांदोडे चांदर चोडण आनी साळगांवची जाल्या निवड। आणि कंत्राटी पद्धतीचेर कामाक आशिल्ल्या पालिका कामगारांच्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार करतले आंदोलन। सांखळे जाल्ले पालिका कामगारांचे सभेत 4 मागण्यांचेर जाली चर्चा। मागण्यो घेवन मुख्यमंत्र्यांचे वतले भेटीक। आता खबर विस्तारान। प्रतापनगर दारबांदोडे एका बायलेची कूड सापडली। गळो चिरून तिचो खून केला। खून जाल्ले बायलेची अजून वळख पटिल्ली ना। पुलीस आणि फॉरेन्सिक पंगड घडणूक थळार पावल्यात फुडलो तपास सुरू आसा। आम्ही प्रतापनगर दारबांदोड आसा जे जाग्यार सकाळ फुडें आयज जे प्रतापनगराचें जंगल जे आसा काजूचें तेका आयज थंय एक बॉडी मृतदेह दिश्टी पडलो आनी कोणी तरी पुलिसांक फोन केलो आउटपोस्टार आनी थंयच्यान मागीर पियाक फोंड्याक गेलो आनी पिया आपली टीम घेवन हांगा आयलो। पयल्या खरेंच थंय एक बायलेची मारून उडयल्ली मृतदेह आसा। जेन्ना इन्वेस्टिगेट केलें की हांगा सगळे रानांक तेंच्यान भोंवपाक पळयलें की एविडन्स कितें मेळटा जाल्यार पूण येवना। पूण अशें आयकता की तेका बेंगलोरच्यान येतना एक रेल्वेची तिकेट तांकां सांपडल्या। पूण खरें कितें जाता तेका तेंचेर ती तिकेट आसा आनी तेज्या आदारार आतां सद्या हांगा इन्वेस्टिगेट चालू आसा आनी आतां हांगा फॉरेन्सीक टीम पावल्ली आसा। SP ऑन द वे आसा आनी हांगा DYSP आशिल्लो सकाळच्यान आनी कुळेचो पोलीस निरीक्षक राघोबा कामत आनी हांगा PI फोंडा PI विजयनाथ कोळेकर हे सगळे हांगा स्पॉटार आसा। जेन्ना आमी हे संदर्भात DYSP बी जाल्यार DYSP पावलो सद्या इन्वेस्टिगेट चालू आसा। सद्या अजून मेरेन तर कांय मेळना। हे जे आमी चवकशी करता आनी कितें तें तुमकां मागीर सांगता अशें सांगलेलें आसा। आनी सद्या आमी दारबांदोडे सद्या तपास चालू फॉरेन्सीक टीम आपली काम करता। गोमंतक टीव्ही खातीर उसगांव दारबांदोडेचे एकनाथ खेडेकर। उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसान गोंयभर खवदळ खालो। दीसभर सुरू आशिल्ल्या पावसाक लागून खुबशा वाठारांतली लोकजीण विस्कळीत जाली। 70तल्या कांय सुवातींनी झाडां पडपाच्यो घडणुको घडल्यात जाल्यार सांखळे वाठारांत वाळवंटी न्हंयत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। पळयात पुराय बातमी। आयतारा दीसभर पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सांखळेतल्या वाळवंटी न्हंयत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली। बंदीरवाडा विठ्ठलापुरातले देव तोणेश्वर देवाचे पेड लेगीत उदकापोंदा गेले। तशेंच मैदानाचेर पुराय उदक भरिल्लें आसा। वाळवंटी न्हंयच्या लागसार आशिल्लो हुंवार प्रतिबंधक येवजणेंतल्यान रातचे 2 फावटी पंपांतल्यान बाजारात भरिल्लें उदक भायर काडिल्ल्याचे थळावे सांगतात। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आयतारा 70 म्हालात दीसभर वाऱ्या वादळा सयत उटंगराचो पावस पडलो। खुबशा वाठारांत रस्त्यार झाडां पडपाची घडणूक घडली। तशेंच 3 लायटीचे खांबे मोडिल्ल्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाले। सध्या उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून दुरुस्ती करपाक सुरू केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। विजय सरदेसाईच्या 55व्या वाढदिसाचो मोठो दबाशो शेनवारा फातोर्डे जालो। सगळ्या पक्षातले राजकीय फुडाऱ्यांची हे वेळार माचयेर हजेरी असली मात गोय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विजयाच्या माचयेर पांय दवरलो ना। विजयाचो गोय काँग्रेसीक अजून दुस्वास आसा काय कितें अशी चर्चा परतून रंगपाक लागले। पळया हो रिपोर्ट। भर पावसात फातोड्या विजय सरदेसायाच्या 55व्या वाढदिसाचो दबाजो बरोच रंगलो।
भायर गोग्यांनी पावस मात माटवात पावसाचो एक थेंब ना हेच विजयाचे मॅनेजमेंट म्हणून राधाराव ग्रासियस उलयलो. हे पाटी काँग्रेसाक गेली कल्चर तो तूं तांकां अल्टिमेटम दी बाबा उलया एकठांय जाताय एटलिस्ट विदीन द नेक्स्ट 6 months जावपा जाय. आपा वयता कित्याक वयता काँग्रेसाक वयता गिव देम 6 months ना जाल्यार चोया मागीर सगळे एकठांय जावन चोया हांकां कितूक आपा जाय ते. 2012 ते 17 हो काळ विरोधी बाकांचेर रावून विजय, रोहन आणि हांवें गाजयलो. 2027 आमी गाजयतले म्हणून नरेश सावळाक विश्वास. पूण एक गजाल लक्षांत दवरा, ओपोजिशन लिडर जातकूच मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो म्हणजे विजयाचे कितें आसा फुडें भविष्य ते तुम्ही लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आयज हांव आतां हांगा रावन ज्या फातोड्यान रावन सांगता आम्ही परत 2027 इलेक्शनां आसतले, परत एकदा निवडणुकीन आसतले, जिखतले, विजय आसतलो, विजय जिखतलो आणि त्याच्या बरोबर फुडले राज्य करपाकय आम्ही तयार आसतले. परत एकदा विजयाक वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. भाजपाचो फुडारी दया मांद्रेकर आणि भाजपाचो आदलो आमदार किरण कानोळकरान विजयाची तोंड भरून तुस्त केली. खरे म्हणजे त्या काळात 12 ते 17 पर्यंत ऑपोजिशन लीडर नासताना सुद्धा ऑपोजिशन लीडर असले, पण विजयान ज्या पद्धतीन आपले नेतृत्व आणि कला हे गुण त्यांनी दाखयले म्हणून ते आजूय 17 ते परत येले 22 चले. हांव देवा कडेन मागता की विजयाक येणारो काळ वो बरो येवचो. एक अशा नेतृत्वाची ह्या राज्याक गरज आहा ते गोंयच्या राजकारणात सदैव आसचे अशी हांव दामोदराच्या स्थळान हांव मागणी करता. विजयाच्या बद्दल उलयतना खूप गजाली आहा. त्याच्या मतदारसंघान केल्ले त्याचो वावर आसत किंवा गोंयभर केल्लो वावर आसत. हांव एकूच सांगता कित्याक तुमी खूब वगत बसल्या आनी चड वगत म्हजे रणगाणे आयकपाक येवंक ना तुमी, पूण विजय जरी सारस्वत समाजाचो आसलो जाल्यार हांव सदांच सांगता की बहुजन समाजाचो कैवारी आसा. विजयान बहुजन समाजाक जो न्याय दिल्लो आहा आपल्या थोड्याशा टायमान वो दुसऱ्या कोणीन दिल्लो हांवें पळोवंक ना. विजयान आपल्या भाषणात सरकाराचेर तुफान टीका केली. ते भायर फुडाराचे काय राजकीय प्लान उलोवन दाखोवन 2027च्या तयारेची दिशाय विजयान स्पश्ट केली. मात हे सगळ्यात जर पळयत जाल्यार गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी विजयाचे हे दबाजा कडल्यान पयस रावपूच पसंत केले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी, अध्यक्ष पाटकार, एल्टन एकलोय विजयाच्या माचयेर दिसलो ना. दिग्विजय सिंग, DK शिवकुमार हांणी व्हिडिओ वरवीं विजयाक परबी भेटयल्यो. गोंयचे काँग्रेस फुडारी मात विजयाक वेंग मारपाचे मुडात सध्या तरी नात. विजय सरदेसाय काँग्रेसी विचारांचो, मात 2017 ताणें पर्रीकाराक मारिल्ली वेंग ताच्या राजकीय वाटचालीचे अजून आड येता हेच दिश्टी पडटा. भविष्यात विजयाक केंद्र आणि राज्यातली काँग्रेस आपणायतली काय 2027 फातोड्यात ताका घेरपाचो यत्न करतली ताचेर सगळ्यांची नदर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत योजनेखाला गोंयांतल्या 5 गावांची पर्यटनाच्या दृष्टीन उदरगत करतले. या योजनेखाला पर्यटन खात्या संबंधित पंचायती कडेन चर्चा करून ह्या 5 गावांनी 2.5 कोटी रुपये मोडून पर्यटनां खातीर कांय सुविधा उपलब्ध करून दितले. खोतीगाव, बांदोडे, चांदर, चोडण आणि साळ ही 5 गावां सध्याक या प्रकल्पा खाला निवडल्या. केंद्राच्या पर्यटन ग्राम उदरगत योजनेखाला गोंयांतल्या खोतीगाव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ या 5 गावांनी पर्यटन खाते काय सुविधा उपलब्ध करून दितले. या 5 गावांनी मल्टीपर्पज सभाघर बांधतले. या सभाघरांनी गावचे खाशेलेपण आशिल्ले उत्सव आणि हेर सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो. खोतीगावाक 2023 या वर्सा भारतातले उत्कृष्ट पर्यटन गांव म्हणून भोवमान मेळिल्लो, जाल्यार बांदोडा गावाक वेलनेस श्रेणीत पुरस्कार फावो जाल्लो. सुरवेक चोडण जुव्या वेल्या गोलती नावेली तशेंच चोडण, खोतीगांव आणि वेरे वागुर्मे या गावांची पर्यटनाच्या दिश्टीन उदरगत करपाचे आशिल्ले. पूण दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ल्या गावांचो ह्या संकल्पने खाला विचार जावचो म्हणून खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ ही गावां निवडली. ही संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान एका सल्लोगाराची नियुक्ती केल्या. हो सल्लोगार ह्या गावां खातीर DPR तयार करतलो. ह्या गावांची जातली उदरगत. खोतीगांव, बांदोडा, चांदर, चोडण आणि साळ. पयली गोलती नावेली चोडण, खोतीगांव आणि वेरे वागुर्मेचो जाल्लो विचार, पूण उपरांत दर्या वेळांपासून पयस आशिल्ले गांव निवडले. 5 गावांनी उबारतले मल्टीपर्पज सभाघर.
सभाघरांनी जातले उत्सव आणि सांस्कृतिक कार्यावळी. संकल्पना फुडें व्हरपा खातीर GTDCन सल्लोगाराची केल्या नियुक्ती. सल्लोगार ह्या गांवां खातीर तयार करतलो DPR. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कंत्राटी पद्दतीचेर फाटल्या जायत्या वर्सां सावन काम करपी साखळे पेडणे आनी वाळपयच्या पालिका कामगारांची साखळेत सभा जाली. हे सभेत तांणी आपल्यो 4 मुख्य मागण्यो उखलून धरल्यो. ह्योच मागण्यो घेवन हे कामगार आतां मुख्यमंत्र्यांक वचून मेळटले. ह्या कामगारांक न्याय दिवपा खातीर कामगार नेतो पुती गांवकारान फुडाकार घेतला. कंत्राटी पद्दतीचेर फाटले जायत्या वर्सां सावन काम करपी साखळे पेडणे आनी वाळपयच्या पालिका कामगारांची साखळेत सभा जाली. हे सभेत 4 थाराव पास जाले. हे थाराव खंयचे ते पळोवया. 25 ते 30 वर्सां जाल्ले आनी दिसवड्याचेर कामाक आशिल्ल्यांक कायम करचे. PF वरवीं जमा केल्ले पयशे निवृत्ती उपरांत वा अवकाळी मरणा उपरांत कामगारांक दिवचे. जांकां PFचे पयशे अजून मेळूच ना तांकां ते बेगोबेग दिवचे. अजून पयशेच मेळूंक नाशिल्ल्या कांय जाणांक PF कार्ड दिवचे. नोकरेची सुरक्षीतताय दिवची. ESI वरवीं जमा जाल्ले भलायके खातीरच्या विमांचे पयशे तांकां दिवचे. मागण्यो मान्य करपा खातीर सरकाराक आमी 1 म्हयन्याची नोटीस दितले. जर ह्यो मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार कामगार नेतो पुती गांवकारान दिली. दिसाचें अधिवेशन हांगा आपयलें म्युनिसिपल वर्करचे पेडणे सांखळे आनी वाळपयचे आसा. तर तांचे बेजीक डिमांड जे आसले ते डिमांड आमी ठराव घेवपा खातीर हांगा आपयले. तातूंत आमी 4 ठराव घेतलेले आसात. एक हे गेली 25-30 वर्सां 20 वर्सां काम कंटिन्युअसली काम करतात डेली वेज म्हणून तांकां रेगुलरायज करचें. जे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसा किरपाल वर्सीस गाजियाबाद त्या जजमेंटा प्रमाणे जे वर्करांक कंटिन्युअसली काम करतात तांकां सगळ्यांक रेगुलरायज करचें. स्टेट गव्हर्मेंटाचें गोवा गव्हर्मेंटाचें 1986चे एक जजमेंट आसा. आपले ऑर्डर आसा नोटिफिकेशन गॅजेट नोटिफिकेशन आसा आनी तातूंत म्युनिसिपल वर्कर आसात गोंयच्या तांकां पगार कसो दिवचो हें तातूंत ठरयल्लें. हे सरकार येयल्या नंतर हे इम्प्लिमेंट करिनात ते इम्प्लिमेंट करचे अशें आमी एक डिसिजन घेतलां. आनी हें जर आमी 1 म्हयन्याची नोटीस दितले आनी ह्या 1 म्हयन्याच्या नोटीसीन जर कांय करिना जायत कारण सरकारान डिसिजन घेतलां आमी रेगुलरायज करतले म्हणून कॅबिनेट हितून गेल्या बजेटान प्रोविजनूय केलां अशें सांगलां. पूण ते अजूनय इम्प्लिमेंट जाय तर ते इम्प्लिमेंट करचे असो एक नाजाल्यार 1 म्हयन्यान आमी आमचे फुडली जी स्टेप आसा एज्युकेशनाची ती आमी घेतले अशें आमी निर्णय आजचे मिटिंगान आमी अधिवेशनान घेतले आसा. आमी साखळेसून खुबश्यो गोश्टी ज्यो लेबरांक ओरिएंटेड आसतल्यो ज्यो PF आसतल्यो ESI आसतल्यो किंवा बाकीच्यो तेंच्यो बेनिफिट्स आसतल्यो त्यो खूब प्रमाणांत लक्ष घालून हांवें तरी खास चेअरपर्सन आसतना लक्ष घालून त्यो स्टीम लायनीन आसच्यो हेजोय काळजी घेतलेली. पण तरी आसतना खुबश्यो गोश्टी तेंच्यो फाटीं उरल्या जशे ESIचे कार्ड्स म्हणटाले जावं आनीक कितें फॅसिलिटी आसले. आमी जशें आमच्या पुती बाबान सांगलां आमी पळयलां एक्सिडंट जर जालो कामाक ऑन ड्युटी आसतना कितें ताका लागलें कितें जालें जाल्यार ताका लीव मेळनासली किंवा तो वेजीस तांकां भरून मेळनासलो हें आमी स्वता अनुभव घेतलेले आनी हांव चेअरपर्सन आसतना सुद्दां आमच्या कडेन कायद्याच्या दृश्टीन कांयच फॅसिलिटी नासल्या आमकां तांकां कितें दिवंक मेळनासलें. आमी ह्या माध्यमांतसून कन्सर्न मिनिस्टराक आनी सरकाराक जशें तेंच्यांनी नोटीस दिवपाचें थरयलां आमी सरकारा कडेन बी रिक्वेस्ट करता. आनी हेज्या पयलीं हांव चेअरपर्सन आसतना कन्सर्न मिनिस्टराक हांव 2दा तरी मेळ्ळो की तांकां रेगुलरायज करचें. तांकां वेवस्थीत तेंच्यो लिव्स आसतल्यो अदर वेजीस आसतल्यो किंवा तेंचो पेमेंट आसतलो ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज तांकां एज पर द रूल मेळच्यो ज्यो मेळना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उसगांवा मशरूम फॅक्टरीत वचपी कंटेनर ट्रक रस्त्यार आडवो जाल्ल्यान येरादारी आडकून पडल्या. सद्याक हो कंटेनर कुशीक काडून येरादारी सुरळीत करपाचें काम सुरू आसा. दुसरे वटेन कुंकळ्ळे IDC कुशीक एक म्हाल व्हरपी ट्रक रस्त्या कुशीक कलंडलो. उसगांवा मशरूम फॅक्टरीत वचपी एक कंटेनर ट्रक आयतारा राती कडेन रस्त्यार पडिल्ल्यान येरादारी आडकून पडल्या. वल्त घेताना हो ट्रक पलटी जालो. सद्याक ट्रेलर काढून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो करपाचें काम सुरू आसा. हांगा राती एक ट्रेलर कोसळ्ळो. मशरूम फॅक्टरीक वयता आसतना हो रायट टर्न घेतालो आनी तेन्नाच ताजो कंट्रोल गेल्ले कारणान तो कोसळ्ळो. सद्याक जो ट्रेलरान जे मशरूम फॅक्टरीक लागपाचे जे मळी आसा ते काडपाचें काम चालू आसा. रातची वेळ आशिल्ले कारणान त्या हॉटेलार कोणूच नाशिल्लो नाजाल्यार हांगा दिसाची खूब गर्दी आसता हॉटेलार. पूण रातचो वेळ आशिल्ले कारणान सगळ्यांक कोणाक कांयच जालें ना. दुसरे वटेन कुंकळे IDC कडेन रस्त्या कुशीक एक ट्रक कोसळ्ळो. अंडरग्राउंड केबलिंगे खातीर खणून दवरिल्लो रस्तो सामको दुरुस्त करूंक नाशिल्लो
पावसाक लागून रस्त्यावयली माती मोव जाल्ल्यान ट्रकाचो फाटलो टायर भितर वचून ट्रक आडवो जालो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या प्रकल्पा खातीर निवडिल्ल्या सुवातेक चिमलाच्या लोकांनी खर विरोध केला. आमचो ह्या प्रकल्पाक विरोध ना, पूण तळ्या कुशीक हो प्रकल्प नाका म्हणून चिमलाचे लोक सांगतात. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार तळयेंतली जैवविविधताय नश्ट जातली असो हुस्को थळाव्यांक पडला. जाल्ले मंत्रिमंडळाच्या बसकेत चिमला येवपा आशिल्ल्या युनिटी मॉलाच्या कामाची निविदा काडपाक मंजुरी दिल्ली. मात युनिटी मॉल जंय येता थंय तळें आसा. तळ्या कुशीक हो प्रकल्प नाका. हो प्रकल्प हांगासर जालो जाल्यार तळयेंतली जैवविविधताय नश्ट जातली, तशेंच ग्रावंड वॉटर दूषित जातले असो हुस्को चिमलाच्या लोकांनी उक्तायलो. कंस्ट्रक्शन ऑफ द युनिटी मॉल गोवा चिंबल हाजी ऑर्डर आज दिली वर्क एडवायझरी बोर्डाक आसली. In the past few years, we have fought a very big andolan for the IT park, and that has been completely put off for the moment. And now we hear the Unity Mall, which is going to come there, and the tallest building in Goa coming up there is going to destroy our biodiversity, and all the water aquifers at the Kanaba Plateau are going to be polluted with all the sewage water which is going to seep into the aquifers. We are not against the Unity Mall. We are against the place it is proposed to be constructed at. That is next to the Chimbel Lake. So basically it is just by the side of the buffer zone and more towards the influential zone. What is in the influential zone is the aquifers. What are the aquifers? They are basically what soak the water and then send it to the ground. So if you build a Unity Mall over there, basically the groundwater will get polluted. So that's what we don't want. मात कोणी तुमची तोकली वापरिना बाबा. तुम्ही ते एक्युफायर्स डिस्ट्रॉय करता म्हणून ती स्पॉन्जीस तेच तो तुम्ही डिस्ट्रॉय करीत जाल्यार ते लेकान उदक खंयचे येतले. तुमकडेन सारकी तेजी एनवायरमेंट क्लियरन्स सर्टिफिकेट ना, तरी तुम्ही वर्क ऑर्डर दिता. तेन्ना हांव मागता आमच्या सरकारा लागीं असले प्रोजेक्ट आमकां गरज ना. We've been going through this for a very long time. It started with the IT park and it keeps on going. Today it's the Unity Mall and Prasashan Bhavan. Why do they all want to come to Chimbel? And that too near the lake? Is that the right place? We're not against a lot of these things, but it's basically the place they are looking at, the wrong place. It's a place which has the aquifers, which is going to get the water into that lake and to our village. You're spoiling it all. It's going to pollute this place. Please get off this place. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर येवपी प्रवाशांच्या मुखार पावसा दिसांनी व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. प्लॅटफॉर्म नंबर 2 रेल्वेंतल्यान खुबशे प्रवाशी यो वच करतात. सगळ्या प्रवाशांक फुटब्रिजा वयल्यान येवचें पडटा, मात तांचे कडेन छत्री रेनकोट नाशिल्ल्यान फुटब्रिजा वयल्यान भिजत स्टेशनाचेर येवचें पडटा. देखून फुटब्रिजाक तात्पुरती शेड घालची अशी मागणी प्रवाशांनी केल्ली आसा. परमानेंट शेड बननी चाहिए. परमानेंट धूप भी नहीं लगे और बारिश नहीं. क्या तकलीफें यहाँ पे होती है जब बारिश हो जाए, स्लीप हो जाए, बारिश हो जाए, किसको लग जाए, मतलब भीग के आना तो पड़ता है. अलग ही है. लगेज भेज रहे हैं और लोग भी भेज रहे हैं. हमको जहाँ तक तो ये आइडिया है कि पतरे की सेट चाहिए, क्योंकि हर समय पे रेनिंग टाइम पे क्या है ना, रेनकोट और अम्ब्रेला नहीं ला सकते. तो क्या है ना, ये इशू है. अभी जैसे अभी हम आए तो हम खुद भी भीग गए. तो अगर ये सुविधा हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि आउटसाइड उधर साइड रेलवे प्लेटफॉर्म पे है शेडो डाल रखी थी, इधर साइड पे भी चाहिए कंपलसरी, क्योंकि ये क्या है ना, ओवरब्रिज चढ़ के आने में भीग जाते हैं. लगेज भी भीग जाता है. हाँ जी, लगेज भी भीग जाता है उसके लिए. थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर हांवच्या जाग्याचेर उबे आसा तो आसा प्लॅटफॉर्म नंबर 1 आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयतात तो आसा प्लॅटफॉर्म नंबर 2. जेन्ना खंयचीच ट्रेन प्लॅटफॉर्म नंबर 2चेर येता तेन्ना जो पॅसेंजर आसा तो प्लॅटफॉर्म नंबर 2चेर देंवता आनी हांगासर एक खूब ब्रीज जो आसा तो तुमी पळोवंक शकता. तो प्लॅटफॉर्म नंबर 2तल्यान लोकांका चलत प्लॅटफॉर्म नंबर 1चेर एक्झीट करचें पडटा. आनी सध्या गोंयांत फाटल्या दिसांनी आमी पळयता की पावस जातलो आनी सदां कंटिन्युअस पावस चालू आसा.
सांगे तालुका गोमंतक भंडारी समाजाची समिती अस्तित्वात असताना नव्या समितीची घोषणा जाल्ल्यान कार्यरत आशिल्ल्या समितीन हरकत घेतल्या. राजकारणाक लागून आमचेच समाज बांधव समाजामध्ये पोकळी निर्माण करता असो आरोप सांगे तालुक्याच्या गोमंतक भंडारी समाजाचो अध्यक्ष संकेत भंडारी हांणी केला. समाजामध्ये फूट पडल्यार समाज फाटी उरतलो असो भंयूय संकेतान उक्तायला. आयताराक 15 तारखेक सांगे तालुकाची गोमंतक भंडारी समाजाची कमिटी डिक्लेअर जावपाची आसा म्हणून ही सांग्यात. आयज अशें दिसता की ही कमिटी सांगे तालुकाची ही ऑलरेडी हांगा अस्तित्वांत आसा आनी ही कमिटी प्रॉपर चॅनलान येयल्ली आसा आनी प्रॉपर आमकां अपॉइंटमेंट दिवन ही प्रॉपर जी कमिटी सेंट्रल कमिटीची रेजिस्टर आसा ही हेणी आमकां अपॉइंटमेंट दिल्ली आसा. पूण आयज हो जी दुसरी कमिटी काडपाचो जो प्रयत्न चल्ला अशें दिसता की आयज गोंयभर एक गट जो स्वताच्या आपल्या पॉलिटिकल फायद्या खातीर आमचो हो समाज फोडपाचो प्रयत्न करता आनी तेका आमचेच कांय समाज बांधव हे बळी पडल्या. आयज म्हाका दिसता की ह्या आमच्या ह्या कमिटीचे जावं ह्या भंडारी समाज जी कमिटी काडटा हेंचें काम कितें? हो आमचो समाज मुखार व्हरपाचो हें एकूच तात्पर्य. आयज ह्यो दोन दोन कमिटी काडून हांव विचारपाक सोदता ही आमचो समाज कसो मुखार वयतलो? आमी बाकीच्या समाजा मुखार आमच्या समाजा बद्दल कितें हे मेसेज दितात की आमचो समाज एक ना म्हणून? हांव एक सांगपाक सोदता, आमचो समाज हो सदांच एक आसा. पूण हे कांय जाण जे लिडर्स आसात समाजाचे जे स्वताचो पॉलिटिकल फायदो सोदतात ते खंय तरी राजकारण करपाक सोदतात आनी ह्या समाजाचो यूज करपाक सोदतात. आमकां एकूच हे आमचो उद्देश आसपाक जाय की आमचो समाज हो गोमंतक भंडारी समाज हो वयर पावपाक जाय, मुखार पावपाक जाय. आमचे भुरगे आमचे जे समाज बांधव आसात ते खंय तरी मुखार सरपाक जाय, हे एकूच आसपाक जाय. पूण आयज आमी खंय तरी पळयतात की आमचो समाज फोडपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी हे आमचे भितरले करनात, हे भायले कोण तरी फोडपाचो प्रयत्न करता आनी हेका आमचे भितरले जे समाज बांधव आसा हे बळी पडटा. देवसू चिंचोळणे सेंट एंथनीचे चर्चीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले. आर्चबिशप सिमाव फर्नांडीस हांणी शेरमाव दिले. आर्चबिशप सिमाव हांणी आपल्या प्रवचनात पवित्र त्रिमुर्तींचे महत्व आनी सेंट एंथनीच्या जिविताचेर आनी गुणांचेर भर दिलो. सेंट एंथनी चर्चीच्या फेस्ताक लोकांनी खूब गर्दी केल्ली. तुया मुर्मुसे वाठारांतल्या एका थळाव्यान पारंपारीक उदकाची वाट आढळिल्ल्यान ह्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. लोकांच्या घरांनी तशेंच रस्त्याचेर उदक सांठोवन उरिल्लें आसा. देखून थळावे पंचायतीन कडणूक सुवातेर वचून पळोवणी केली. उदकाचो जो व्हाळ आसलो तो ह्या सायडीनसून व्हांव आसलो. सो सगळें जे उदीक वयरसून जे एंटीबायोटिक्साचे येता, फॉरेस्टाचे येता आनी खंयसून येता, ह्या डिपार्टमेंटातून जे कितें येता ते उदीक ह्या फाटीनसून वचतले. आतां हांगासर एका मनशान ब्लॉक केला थंय आनी सगळ्या लोकांक त्रास केला. कोणाक वचपाक हांगासर वाट ना. हांगासर धोपरा इतलें उदीक जाता, गाडयो सरानात वचपाक. आतां ऑल्टरनेट वाट जी आसा ती पयस आसा आनी ती केन्ना बंद बी जाय जाल्यार थंय प्रॉब्लम आसतलो. ती वाट मागीर बंद जाय जाल्यार आनी आमकां वाटूच ना. आतां सांगपाचें म्हणजे जे कोणी आडयला ताका आमी गेल्या वर्सा नोटीस काडलेली. गेल्या पावसाक ह्यो प्रॉब्लम जाल्लो.
म्हटल्यार मागीर पावस थांबलो मागीर तो काडटलो बी म्हणून आसले म्हटल्यार ह्यो अजून मेरेन परत नोटीस काडल्या बरोबर तिने अजून मेरेन काय ते काडूंक ना. असे हे पावसाचे उदक ते वचपाक वाड पयलींच पासून आसली. ती वाड आडयल्या कारणान हे उदक साठवले आसा आनी हांगा ग्रामस्थांक खूब प्रॉब्लेम जाल्लो आहा आणि ते मच्छर जावं शकता, बॅक्टेरिया त्याच्या पासून खूप धोको आसा. आणि माझो मेसेज आसा की असं हे पावसाचे उदक खंयसरच आडोवपाचें ना. हे आता उदक साठवले पळय तुमकां भायर भितर येवपाक त्रास जायना? खूप त्रास जाता. मागीर तुम्ही काय कंप्लेंट बी केल्यात? पंचायतीक बी कळयले तुम्ही? पंचायतीक दोन तीन फावटी कळयले. केन्ना उदक येयले, केन्ना पासून येता हे उदक? गेल्या बांद घातलो ते वाटेरूच बांद घातलो. तुमकां मागीर कशा पद्दतीचो त्रास जाता उदक आयल्या उपरांत? भायर भितर तुम्ही कशी मागीर सरता? वाटूच ना. पाणी खूप भरता न्हू, खूप भरता आणि आमकां वाटत ना गाडयेन कोण येना इतक्या पाणी ह्या सगळं भरता. हे वयर वयता घरांनी मागीर वयता चड पावस पडलो. फाटल्या दारान भिजून ते गेल्यार जायना. हे चौघ जाण कोण येनच ना. कोण ना. मागीर भुरगीं कशी वयता स्कुलान बी वयतली जाल्यार? स्कुलान बी इतकी कोण येना. हे माझे नातराक आसा. आता हांवें केला असं ह्या घरांतून वचत. दुसऱ्याच्या घरासून वयचे पडले डायरेक्ट भितरले. गेले. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7